आयज हांगासर एक आमच्या डोंगरांबळ दवल्ली हावजिंगबोर्डान एक 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यू जावन एक्सपायर जाला. त्या खातीर आमी पळोवपाक आयिल्ले जाल्यार पयल्या सरावंडींग प्लास्टीक मागीर ओपन बॉटल आनी लोकांनी बॅरलां दवरल्या तितून उदक आसा आनी आमगेले हेल्थाचे लोक येवन गेल्यात. तेंच्यांनी तांकां लोकांक इंस्ट्रक्शन दिलां पूण जाय तशे जे आमी केअर घेवपाक जाय तशी केअर हांगा दिश्टी पडना. पंचायतीकूय सांगलां तुमी फुडली ती कितें आहा ती लोकांचेर एक्शन घेवपाची आनी हांगासर डेंग्यू जावपाक जायना म्हणजे कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय तें हांगा सगळ्यांनी घेवपाक जाय आनी लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. कित्याक लोकांनी जी घरान ती प्लास्टीक जावं टायर जावं बॉटल्स जावं अशी त्यो रस्त्यार उडयता तितून मागीर उदक भरता. उदक भरून तितून मागीर मॉस्किटो तयार जाता आनी मॉस्किटो तयार जातकूच भुरग्यांक कोणाक चावले जोर येयलो मागीर डेंग्यू जालो काय खूब मागीर प्रॉब्लेम जाता. ह्या खातीर हें जावपा ना खातीर लोकांक आतां पंचायतीक सांगले कडेन आसा. तसो आमचो हेल्थाचो मायना कुत्री हेल्थाचो डॉक्टर नाडकर्णी ताका हांवें सांगलां तुमी जे हांगासर येवन ते कितें स्प्रे करपाक जाय फॉगिंग करपाक जाय ते सगळें कर म्हूण सांगले कडेन आसा. आयज आमच्या गांवांत एक भुरगो जो आसा एक 5 वर्साचो मायनर भुरगो डेंग्यू जाला म्हणून जे आसा तेजी डेथ जाल्या. आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे आसा हांगा ऑफिसर येयल्या तेज्या वांगडा जे आसा येयल्या आमची जे आसा एक सरपंच पंच आनी प्रेसिडेंट पंच आनी बाकीचे पंच येयल्या सगळे. एकूच उद्देश आसा की हांगा जे जावपाक लागला इल्लिगलिटीज इतली वाडल्या हावजिंगबोर्डान ती सगळीं घरां जी आसा भाड्याक दिल्या. कोणाची प्रॉपर्टी कोणाक खबर ना, कोण घर बांदता कोण रेंट घेता कोणाक कांय खबर ना. आमचे आमदारान जे आसा सिरियस नोट घेवन पियाक सांगून जितले घरांनी इल्लिगल कोण कोण रेंटाक लोक रावता तांकां सगळ्यांक घरां जी आसा सील करपाक लायल्या.